5 दिसांतून चयलां अशें केन्ना पयलीं जावं ना की बीजेपीन एक असेंब्लीक 2 पार्ट सगळे कार्यकर्ता आनी तेंगे कोण MLA मिटींग मागिल्या. काली म्हाका सदां तेंगे मिटींग जाल्या आनी परत स्ट्रॅटेजी रिवायज करपाक, कित्याक तांकां कळना, तांकां गपागप पडत आसले 5 दीस. हे फ्लोर स्ट्रॅटेजी तेमी चेंज केल्या, पूण कितल्योय फ्लोर स्ट्रॅटेजी चेंज केले म्हूण चेंज कांय जावपाना. द रियलिटी इज हे लोकांक घुस्पावून दवरपाक कितें ना जाल्यार कितें हाडीत आसता. आतां गेल्या त्या विकेंडा तुमचें चोयल जातलें. आतां ती घरां लोकांगे रेग्युलरायज करपाक आनी हे सगळें ते मात उलयताय. सो हे फकत चाड मात आहे, आम भाता चाड मात म्हणटाय. तो सर्क्युलर काडला न्ही, सो सर्क्युलर तो सर्क्युलर हाव स्ट्रॉंग इट इज लिगली, हाव स्ट्रॉंग इट इज. हेज्या पयलीं जे जजमेंट्स येयल्ले कोर्टाचे, ते जजमेंटाचेर हो सर्क्युलर स्टँड जातलो या ब्लफ करपाचे. सो दीस अटेम्प्ट इज ओनली बिकॉज आनी 8 म्हयन्यान इलेक्शन आहाय. सो हो अटेम्प्ट आहा भूमिपुत्रा कितकोन हाडलें. सो हे सगळें वोट बँक मॅनेज करपाचें हे तेंगे स्ट्रॅटेजी आसताच. कितें जाल्यार कितें हे हाडटा ते आनी ते 1-1.5 वरस पयलीं चलयताय ते, आनी ते चलयन कितें जाता, जे कोण दुखलो आहा तेका दुखयताय ते. सो इलिगली ज्यो वस्त आहाय त्यो कितकोन सारक्यो करपा जायो, त्यो सारक्या सरकारान सारक्यो करपा जाय. आमकां नाका म्हूण काय ना, आमकांय जाय वस्त जालोल्यो सारक्यो, पूण सरकार करूंक शकना आनी करूंकूय सोदना. पूण अशें करून सर्क्युलर बी हाडटा आनी आपल्यांकू सगळ्यांकू घुस्पायन दवरता. आनी दीस इज हाव दे आर मुव्हिंग. बट इट इज गोइंग टू बी अनदर इम्पॅक्टफुल वीक, another 5 days impactful week. We are going to double the strength of the opposition. Last 5 दिसान आम कितें केलें तुम सगळ्यांनी चयलां. हे 5 दीस starting from today you will see we are going to fight for each and every Goenka's issues and we are going to catch them by their every point. ते सांगना by every point. कळ्ळें का न्हू.